जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांदल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला मातयाच्या पुस्तकांतल्यान 11:25-12 वड आमी वाचुया आनीक सजमणी आमी बरोवया. तर आमी सगळीं पयलीं पुस्तक उक्तें करून मातयाच्या पुस्तकांतल्यान 25:20-11 वड आमी वाचुया. शेकी दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर प्रितीच्या भाव भयणांचो ह्या मातयाच्या पुस्तकांतल्यान 25:20-11 वड आमी सोजमणी आमी घेवया. एक एक उतर स्फुटावन ताचेर आमी जाणवायेन आमी बरोवया. तर देवाचें उतर म्हणटा, शेकी दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनीक म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. प्रितीच्या भाव भयणांचो, जेन्ना हो वेळ येतलो, हो काळ येतलो आनी आमी आसां ह्या निमण्या काळांत. ह्या निमण्या काळांत हें घडटलें. जी कोण देवाच्या उतरांत ना तांकां हें घडोवन येतलें आनी घडटलें. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, शेकी दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. जो देवाच्या उतरांत ना ताका हें जिवितांत घडटलें. आनीक जेन्ना तूं आनीक देवाक उलो मारतलें जाल्यार देव खरेंच कोणाकूच वळखपाचो ना. कित्याक शेवटाक हें घडोवन येवचें आसा. जो कोण देवाच्या उतरांत आसा तीच देवाच्या राज्यांत भितर सरतलीं. आनी जी कोण देवाच्या उतरांत नात ती दारार भायर रावन उलो मारतलीं, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण देव निमाण्या दिसाक म्हणटलो जण एकल्याक, हांव खरेंचपणी तुमकां सांगतां, हांव तुमकां वळखना. हांव मागतां प्रितीच्या भाव भयणांक, हांव उलो मारतां, देवाच्या उतरांत तुमी बांदून येयात. देवाचें उतर तुमच्या काळजांत रुजयात. देवाच्या उतरांत तुमी वाडात आनी चडात. कित्याक हें देवाचें उतर आमकां थारोवन दितलें. हो जावन आसलो म्हजो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. हांव मागतां दर एकल्या म्हज्या भाव भयणाक उलो मारता, जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. आनीक हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी बरोबर सांगून दी. हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो वेळार हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनीक जेजूची शांती म्हणटा आनीतल्यान हो म्हजो व्हिडियो हांव सोंपयतां.